गोंयचे पुलीस महानिरीक्षक म्हणून IPS केशवराम चौरासी यांची नेमणूक जाली। तशेंच तांकां कोलवाळ बंदखणीचो महानिरीक्षक म्हणून ताबो दिला। गोंय सरकारान हे विशीं मंगळारा आदेश जारी केला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान हेणी आयज एक ऑर्डर काडलेली आसा आनी ह्या ऑर्डरीन गोंयांक नवो IGP दिल्लो आसा। पयलीं जो IGP आशिल्लो तो ओमवीर सिंग बिश्नोय हो जो IGP आशिल्लो तो फाटल्या म्हयन्यान म्हणजे मे म्हयन्यान गोंयच्यान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आनी मे म्हयन्याचे 30 तारखेक तेणें लास्ट ड्युटी गोंया खातीर सर्व केल्ली। आतां जो गोंयांत नवो IGP येयला तेजें नांव आसा केशव राम चौरसिया। हो जो IGP आसा तो IGP म्हणजे इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल पुलीस तशेंच इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल प्रिझन हे जे दोन्ही जे चार्ज आसात ते केशवराम चौरसियाक दिल्ले आसात। सो ही आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे केशवराम चौरसिया जो आसा तो गोंयचो आयच्यान IGP असो अपॉइंट केल्लो आसा। केशवराम चौरसिया हो इन्स्पेक्टर जनरल पुलीस तसोच इन्स्पेक्टर जनरल प्रिझन हे दोन्ही चार्ज आसात ते ताका दिल्ले आसात। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजे।